बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. मोगाल भाव भयणानो, सगल्यांक तुमकां देव कृपेन बोललो वेळ हांव येता. ह्या शांत वेळार आमी ह्या पवित्र मंदिरांत जमल्या. उंड्या रुपान दीस रात आमचे मदें रावतल्या जिव्याची सूख बसूंक. आयचो विशय आमच्या काळजांत दवरुया. हे गोरीब विधवेन सोगल्या पोरोस ओदीक गhalem. थोड्यो घडयो ओगेपणान काळीज मन शांत करुया आनी जेजूचें आसणें भोगुया. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Hallelujah, 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 hallelujah. मोगाल जेजू, तूं आमचे मोदें आसाय देखून आमी चड खुशाल. ह्या वेळार आमचें समर्पण आमी तुका करता. आमचें काळीज, आमचो कुटुंब आमी तुका भेटयता. होय जेजू, कितलो व्हरतो मोग तुजो आमचे ताय. आमकां तुजो सांगात दिवंक, आमकां तुजें बरेंपण वांटूंक साद्या उंड्या रूप घेवन तूं आमचे मदें सदांच आसाय. हो तुजो व्हड अप्रिमीत मोग वळखून आमचें किरकोल पातकी जिवीत तुजे मुखार हाडून व्हडे काल्तिकायेन आमी तुका नमस्कार करता. सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं. सारे जहां में
तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रितीच्यानो, आमी सोगलीं देवाच्या हाताची रोचनां. देवान आमकां आपल्या सारकीं रोचलीं, जायत्या देण्यांनी आमकां भरल्यांत. सगळें बरेंपण आमकां दिलां, पूण जायते फावटी ताची वळख घेवंक पावूंक नात. संवसारी वस्तूचेर वो देवान घडलोल्या वस्तूंचेर मन दवरून त्या वस्तूच्या रोचणाराक वळखूंक ना. हे वेळार आमच्यो चुकी आमच्या सोमयाक आमी सांगुया आनी सगल्या खालतिकायेन देवाचें बोगसोणें मागुया. सोमया जेजू, तुवें आमकां बरी नोकरी दिल्या, रावूंक बरें घर दिलां, पूण जायते फावटी आमी उदारपणान आमचें दान तुका दिवंक आमी फाटीं सरल्या. आमकां बोगोस सायबा. सोमया काकुतकर. सोमया जेजू, आमकां एक एकल्याक तुवें वेगवेगळ्या गुणांनी भरल्यांत, पूण हे गूण आमी आमच्या फायद्याक वापरल्यात आनी तुजे मोहिमे खातीर वापरूंक आमी फाटीं सरल्या. आमकां बोगोस सायबा. क्रिस्ता काकुतकर. क्रिस्ता काकलुतकर. सोमया जेजू, आमकां दर घडयेक तूं राखताय आनी सांबाळटाय, पूण जायते फावटी आमी एक घडयेचो वो वेळाचो बरो उपयोग करचे सुवातेर आमी ताचो दुरुपेग केला. आमकां बोगोस सायबा. सोमया काकुतकर. सोमया काकलुतकर. ह्या वेळार देवाची काकलूत आमी अणभवल्या. कितलो मोगाल इश्ट आमचो. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in praise. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in praise. Heavy trials and temptations,
Is there trouble everywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 says, "Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." आनी खंयच्याय परिस्थितींत आर्गांडियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोबे अशें करून तुमी देवाची कुशी पालतात. प्रितीच्यानो, ह्या वेळार आमी कुशाल जावन आमच्या आबा बापाचे उपकार आठोवया, आमच्या सुम्याक दिनवासुया ताणें आमचे थंय केल्ल्या सोर उपकारां पासत. सोबीत सुंदर फुलां पासत, विचित्र स्वादीक फळां खातीर, मोलबावेल्या सोवण्या पासत, दोर्यांतुल्या मासले खातीर. बाप्पा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगाक गायन करता. बाप्पा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगाक गायन करता. सुर्या चंद्रा तारां पासत, वाऱ्या पावसा विजां खातीर, जोरी नदी दोर्या पासत, फातरां कोडपा दोंगरां खातीर. बाप्पा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगाक गायन करता. बाप्पा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगाक गायन करता. आमच्या काना पिना पासत, नेसना गोरां शालां खातीर, कुडी ओतम्या काळजा पासत, साद्यां गुना बोला खातीर, मोगाल आवय बापाय भाव भयणी इश्टां खातीर. बाप्पा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगाक गायन करता. बाप्पा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगाक गायन करता. बाप्पा, जेजूक पृथ्वेर धाडलोय देखून ताच्या कोश्टा मरणा खातीर जेजूक पुनर्जिवंत करून स्वर्गार मोहिमेन वेलोय देखून पवित्र आत्म्याक तुज्याच मोगाक आमच्या काळजांत घालाय देखून. बाप्पा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगाक गायन करता. बाप्पा तुका आर्गां दिता,
तुझ्या मोगाक गायोन करता. प्रितीच्यानो, ह्या वेळार आमचें समर्पण आमी जेजूक करुया. कालीज मन उदकें करुया. पवित्र आत्म्याक आमचे मोदें तिकाण करूंक उलो मारुया. पवित्र आत्म्याचें आसणे आमी भोगुया. पवित्र बापा, देवूय तुजो पवित्र आत्मो, बोलाचो आत्मो, शक्तीचो आत्मो ह्या पवित्र सुवातेर आमा सोमेस्तांचेर. ए आत्म्या बापाच्या, ए आत्म्या जेजूच्या, ए आत्म्या मोगाच्या, बापाची भुरगीं आमकां कोर, जेजूचे गवाय आमकां कोर, मोगाची भाव भयण आमकां कोर. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 हे वेळार देवाचें उतर आमी आयकुया आनी ताचो संदेश आमी घेवया. लुकाचें शिव वर्तमान 21 वोळ 1 ते 4. धर्म पेटणेंत आपलें दान देणें घालतालीं त्या आस्तीक मनशांक जेजू चोत्रायेन पळयलीं. आनी कोण एकले गोरीब दोलदिरे विधवेकूय 2 लेपतोन घालतना ताणें देखली आनी म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हे गोरीब विधवेन सोगल्या पोरोस ओदीक घालें. तर हांणी सोमेस्तांनी आपणाक ओगळें आसलें तांतलें काडून देवाक समर्पिल्ल्या दाना मोदें घालें. पूण हिणें आपणाक उणें आसलें तांतलें आपल्या जेवणा खाणाक निबेल जाय आसलें तेंय घालें. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर आमी आयकलें. ताच्या जिव्या उतराचेर ल्हानसो नियाल आमी करुया आनी ताचो संदेश काळजांत बाळगुया. प्रितीच्यानो, निकतेंच देवाचें उतर आमच्या कानार पडलां. ह्या देवाच्या उतरांत 2 पेटेंत आपलें दान देणें घालतालीं त्या आस्तीक मनशांक तशेंच एके विधवेची खबर आमी आयकुल्या. पूण जेजू ते विधवेची खबर दिवन तिणें आपणा कडेन आसलोलें तितलें घातलें म्हूण जेजून तिची वांकानी वो तोखणाय केली म्हूण सांगता. तिचे कडेन चड नासलें. 2 लिपतान घालतना जेजून तिका देखली. लेपतोन मुनगे एकदम उण्या मोलाचो सुमार 3 ग्रामाचो एक सोपुल्लो तांब्याचो नाणो म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. तिणें आपणाकूच उणें करून ते 2 पेटींत घातलें. जेजून आस्तीक मनशांनी जायतें घालतना देखलें, पूण तांची तोखणाय केली ना. आयज जेजू उदारपणाचेर आमकां शिकोवन दिता. जेन्ना आमी आमकांच उणें करून दुसऱ्यांक दिता, आमचोच वावर कुशीन दवरून
गरज तेन्ना देवाच्या वावराक कांद मारता तेन्ना देवाक ओदिकूच मानता. जे पोरी गोरीब विधवा वस्तोरी आपले काल्तिकायेन आपलें दान भेटयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आयज आमच्या जिविताचेर आमी लक्ष घालुया. कसल्या मनान आमी पवित्र सोबेक आमी दुडवांची देणगी दितात काय? शुभ वर्तमाना प्रमाणे त्या विधवे भाशेन आमी काल्तिकायेन मोगान दितात काय? वो व्हडलो बोवाल करून आपणाची मान आनी व्हडवीक सोदतात काय? ते विधवेची देख घेवन आमकांच उणें करून वो उदारपणान दिल्यार देवा मुखार ताका मोल आसा म्हूण मनान दवरची गरज. 2 Corinthians chapter 9 verse 7 says, God loves a cheerful giver. आपणें दिवंक थारायलां तें जोण एकल्यान दिवचें, तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटोना म्हूण न्हय, कित्याक जीं कोण हांसत्या तोंडान दितात तांचो देव मोग करता. लूक 21:4 ह्या वोलीचेर आमी लक्ष घालुया. While the others has contributed from their amazed wealth, the widow had given all she had to live on. तर हिणें सोमेस्तांनी आपणाक ओगलें आसलें तांतलें काडून देवाक समोर पिल्ल्या दाना मोदें घालें. पूण हिणें आपणाक उणें आसलें तांतलें आपल्या जेवणा कानाक निबेल जाय आसलें तेंय घालें. तिणें सोगलेंच देवाक समोर पिलें. तो तिचे लागीं कितें उरलें काय? भावा भयणीनो, तिचे लागीं उरलें तें जावन आसा भोव म्हत्वाचें. तें म्हणल्यार तिचो भोव व्हडतो भावार्थ आमच्या सुमयाचेर. Philippians chapter 4 verse 9 says, And my God will supply every need of yours. म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपले सुबाम दौलतींतलें काडून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. तर ह्या विधवेन केलें तशें आमचे लागीं घडटलें जाल्यार आमकां पयले सुवातेर दुसऱ्याचो हुस्को आसूंक गरज. म्हाका उगडास येता जेन्ना पॅन्डमीक आयलोलें तेन्ना जायतीं भाव भयणांनी कसलोच बोबाल करिनासतना दुसऱ्याच्या गरजांक पावलीं. आपल्या लागीं घडटा तो आदार दुसऱ्यांक दिलो जाल्यार दुसरे वाटेन जायत्यांनी बोवाल करून संवसारांत नांव जोडूंक आदार दिलो. प्रितीच्यानो, बापाक नाका गोनगोन बायलो, पूण जाय कालचाची कोरी भोगती आनी पेल्याची दया केल्ली, कित्याक तातूंतल्यान की प्रितीमोग वाडटा. ताका जाय आमी दुबल्यांचो हुस्को करून तांकां मोगान आदार दिवंक. आनी अशें आमी करता तेन्ना पळयात भावा भयणीनो, आमकां कितली कालचा मनाची कुशलकाय भोगता ती. दुबावा बीन आमी हें अणभवलां. प्रितीच्यानो, आमी जाणा जिवीत जावन आसा एक देवाचें देणें. देवान जिविता बरोबर जायत्या गुणांनी आमकां भरल्यांत आनी संवसारांत धाडल्यांत. पूण ह्या संवसारांत आमी थोडोच काळ जियेतोल्यांव. पूण आमचें सासनीक तिकान जावन आसा सोर्गीचें राज, जंय आमी सासनाच्या सासनाक देवाक रूप पळयोवन जियेतोल्यांव. तर हें राज जोडूंक आमी कितें करची गरज?
आमी संवसाराचो मोग करूंक जाय, कित्याक ताचो घडणार जावन आसा आमचो देव. आमी संवसारांत जियेतल्या मनशांचो मोग करूंक गरज. आमकां दिल्ले गूण देवाच्या मोहिमेक वापरूंक गरज. अशे मनशांक आनी देवाक आमी चिकूंक पावतल्यांव. सासणाचो इनाम आमकां मेवतलो. John 3:16 says, For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. खरेंच ताचेर बावार देंवतात त्या दोर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. So to attain fruits of eternity, let us give the Lord just a bit of our 3 T's. That is, time, talent and treasure. आमी साद्यो 3 वस्तू देवाक दिवया. आमचो वेल, गूण आनी दुडवांचो आदार. न्हय गुणगुणून पूण मोगान. अशें दुसऱ्याचो हुस्को मनांत दवरून आमी जियेवया आनी काल्तिकायेचे नमुने आमी जावया. आमेन. हे वेळार आमची मागणी आमी देवाक उबारुया. दोर मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावनी. बापा, जसो तूं उदार तसोच आमकांय उदार कर. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या पवित्रपणाच्या आपोण्या वरवीं पोरचेक आपणा सांगाती पवित्रपणाच्या मार्गार चलोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जबाब. बापा, जसो तूं उदार तशेंच आमकांय उदार कर. आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी समाजीक मळार वावुरतना मोगान नागरिकाची सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब. बापा, जसो तूं उदार तशेंच आमकांय उदार कर. आमा सोमेस्तांनी आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं पवित्रपणाचे वाटेन चलूंक एका दिसाक सासणाच्या जिविताक आमी सोगलीं पावूंक बापाचो पोलचोड आमकां मागुया. जबाब. बापा, जसो तूं उदार तशेंच आमकांय उदार कर. सोगलीं दिमी घालुया आनी चिजून शिकयल्ले मागणे बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राय आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.